कैवल्य त्रैगुणातीत गुण अंजन नमोस्तुते। करुणामृता पठो पठोढे सुधाम्ने नमो नमः। दीनोद्धारैक गुह्याय कृपा पठोडाय नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमस्तुते। निस्तीर्णोऽहं भवाम्बोधिं प्राप्य त्वां तारिणी सुखम्। जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री बलदेव भगवान की जय हो। श्री सुभद्रा मई की जय हो। श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय हो। श्री शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। प्रवचन सुरू करचे पुढे तुमकां सगळ्यांक बेगिलो हार्दिक नमस्कार आणि मस्त दीस जो न्हू तुगेलो कार्यक्रम चालू आसा तातूंतले जननी देवी दासी जयश्री अक्काल प्रवचन हांव आयकलां तांकां हांव सादर प्रणाम करता आणि आमचे गेल भाशेन तूं प्रवचन करचें परम सौभाग्य प्राप्त जाल्लें दिसून म्हाका भारी खुशी जाल्या आणि आज जर न्हू सुरू जातले जगन्नाथ कथा कथासार कथा सिरीज हे करचे निमित्तान हांव देवाक गुरुदेवाक आणि जगन्नाथ भगवंताक प्रार्थना करता आसा सकल वैष्णवांक तांगेल्या चरणांत तूं प्रार्थना करता आसा की तांणी मेगेर वरी दय करून कृपा करून मेगेल्या मुखांतल्यान तांगेल गौरव आणि स्तुती आणि तांगेल लीला त्या वर्णन कोरता तांगेल्या हातांत उल्या एक इन्स्ट्रुमेंट जावन मेगेल्या हातांतून सेव जावप म्हणून हांव सगळ्या चरणांत तूं गुरुदेवा चरणांत तूं प्रार्थना करता आसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आणि सुदर्शना तांगेल चरणांत प्रार्थना करता आसा की ह्या पुरा प्रयोजन तांगेल सेवा अर्पण जावका म्हणून म्हगेलें नम्र निवेदन आसा ताजे फुडें आमचे गेल्यान तूं म्हाका प्रवचन करचें मस्त अनुभव ना तशी मस्त कडेन केलां प्रवचनां परंतु 95% मेगेल प्रवचनां हिंदी आणि इंग्लिशांत आसा त्या खातीर तुमगेले सगळ्यां मेगेले तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद आसा म्हाका आमचे गेल्यान तूं प्रवचन करचें म्हणून मस्त वर्ष दवरून मस्त इच्छा आशिल्ली तुम्ही हे लायव्ह प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला त्या खातीर तुमगे सगळ्यांक म्हगेलो हार्दिक धन्यवाद आसा जगन्नाथ भगवंत आज ही भारी पवित्र दिवस आज हेरा पंचमी तर जगन्नाथ सिरीज अंतू आज हांव जगन्नाथ भगवंत कशे प्रकट जाल्ले त्या निमित्तानं कहाणी सांगता आसा आणि आयच्या कथे अनुसार आयच्या दिसा अनुसार ती एक कथा संक्षेपान तू करता आसा कारण आमगेल्या कथेच्या सिक्वेन्सान तू आयची कथा मध्ये येना तरी पण आज दिवस भारी महत्वपूर्ण आसा म्हणून त्या दिसा निमित्त ही कथा करूका म्हणून मना आसा जगन्नाथ प्रकट जे आसा ते द्वारका धाम अंतू जाला द्वारका धाम अंतू कृष्णाल मस्त बायल आशिल्ली ती ताचे पुढे कृष्ण वृंदावन आशिल्लो आणि कृष्णा वटू बलराम आणि आशिल्लो आणि नंद महाराज यशोदा रोहिणी माता आणि पुरा आशिल्ली ती ताची मागीर केन्ना कृष्ण मथुरे वता ती बलरामा घेवन आणि कंसा वध करता ती तेन्ना नंद महाराज आणि रोहिणी थंय गेल्या ती ताचे मागीर कृष्णान कंसाला वध केला आणि वध जाले मागीर हाऊस पक्षांक नंद वसुदेव आणि देवकीन तू दोगांतल्यान जेलांतल्यान सुटका केल्या तांकां मुक्त केला ताजे मागीर देवान तांकां निमगेलें आसा की तुमगेली कसन इच्छा आसा तुमगेली हांव सेवा करनी हांव सान दवरून वृंदावनांतू आशिल्लो तुमगेले सेवा म्हाका करूं जाय न्ही तुमगेलो कसन म्हाका आदेश आसा म्हणून सांगू तेन्ना देवकी वसुदेवान सांगिल्लें आसा की तूं आतां सान दवरून हांगा ना आशिल्लो आमगेलें तुगेले प्रती कर्तव्य आशिल्लें तें आमी पूर्ण करनी तूं हांगा ना आशिल्लो निमित्ती तुका आतां ब्राह्मण दीक्षा करचें आसा गुरुकुला पेटोवचें आसा विद्या अर्जन करूचें पेटोवचें आसा गुरू लागीं
त्या खातीर तूं हांगा राबुका अशी त्यांनी वसुदेव आणि देवकींनी कृष्ण आणि बलरामाक आदेश दिला. कंस वध जाले मागीर रोहिणी जावं वचून वसुदेव तिका बामणाक जावन मेळ्ळ्या आणि ताजे मागीर त्यांनी तांगेले संसार कुटुंब मथुरेंत त्यांनी उपास सुरू केला. मस्त काळ कष्ट आशिल्ले. तिने गुरबिण आसतना तिका वृंदावना पेटयले गोकुळांत आणि मागीर कृष्ण आणि बलरामाने 10 वर्ष 11 वर्ष जावं पर्यंत तांणी थंय आशिल्ली ती. मागीर रोहिणी माता तिका बामणा येवन मेळ्ळ्या. ताजे मागीर 17 पंथा जरासंधान आक्रमण केला. इतले निमित्ती ही कंसाली 2 बायली आशिल्ली ती हस्ती आणि प्राप्ती. कंस वध जाले मागीर त्या दोन्ही बायल्यो विधवेल जाल्ल्या ती. विधवेल जाले सुद्दां त्या तरणाकुंट बायलेक मस्त क्रोध जाल्लो, मस्त विलाप जाल्लो आणि अन्नाला वचून कंप्लेंट केल्या जरासंधाला वटून की कृष्णान म्हगेल्या बामणाक मार न्हू, आमकां दोगांकय विधवली केल्या ती. म्हणून जरासंधा मस्त कोप जाल्ला. ताणे मथुरेंत आक्रमण केला. प्रतिपंत कृष्णान 24 अक्षौहिणी सैन्यांक मान सोडून एक जरासंधा मात मारनी. बलरामान नेमगेल्या कित्याक कित्त मारनी त्यामुळे मेगेल अवतार जाल्लो की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. मेगेल केन्ना राक्षसांक मारचे मेगेल अवतार कार्य आसा तेन्ना हो एकलो मनुष्य स्वतः वचून राक्षसांक ओट्टो करता, मेगेल बागला घेऊन येता, ताका ते मारका, मेगेल काम तो सुलभ करता. म्हणून प्रत्येक पंत सकट सैन्यांक मान सोडून ताका एकला मागत जिवीत सोडचे. अनेक पंत घेऊन येता, ताका पुराण मारून ताका उपास जिवीत सोडचे. अशी करून ताका अपमानित करून तागेले वध करनाशी ताका अपमानित करून जीव दान करून पेटोवचे. आनीक तो कोप आणि क्रोध करून आनीक सैन्य राक्षसा ओट्टो करून घेऊन येता. अशी ताणे 17 पंथा मथुरेवर आक्रमण केले. ताजे मागीर 18वे पंत तो उपास येता आसा तेन्ना मथुरावासी जनान कृष्णाला येवन तक्रार केल्या की देवा कितले पंत आमी घरा येद्राक हे युद्ध आमी सहन करचे. युद्ध भूमीन युद्ध जायना. युद्ध केन्ना जावचे आमगे घरा येद्राक आमगेल्या आंगणान तूं आमगेल्या मार्गारी अशी पुरा घरा येद्राक आमच्या शहरान तूं केन्नाय जाताना युद्ध जाताना आमकां ते सहन करूं जायना. कितले पंत सहन करचे. 1-2 पंत न्ही 17 पंत सहन केला. देवा आतां जायना आमकां. तेव्हा देवाक दय आयल्या आणि तांणी विश्वकर्मा देवता आर्किटेक्ट ताका आपयला आणि सांगला की राती भितर म्हाका एक नवीन देश करून जावका. पश्चिम समुद्रांत तूं समुद्रा मागशिल्लो करून जमीन उत्पन्न करून तांतू भूंय उत्पन्न करून ताजेर म्हाका एक सुंदर द्वारका नगरी म्हणून करून जावका. विश्वकर्मान इतलो एक्सपर्ट आर्किटेक्ट देवतालो तांणी एक राती भितरी कृष्णान सांगेल प्रमाणे तागेल महालू तागेल मंत्रालय बंगलो अशी पुरा सकडाले उपवन बगीचा मार्गू राजमार्गू अशी पुरा करून सकडाले घर करून मथुरावासी निद्दलेले ते मथुरांतू आणि जाग जाले सकाळी द्वारकेंतू. त्यांनी काय सामान शिफ्ट करनी स्वतः शिफ्ट जायनी ती कसने कष्ट करनी ती कसने मेहनत घेनी ती. देवाल दयेन राती देवाला तक्रार करून निद्देच्या गेलेली ती तांगेल घरांतू नेक्स्ट डे तांगेले घरांतू द्वारकेंत त्यांनी ट्रान्सफर जाल्ल्या ती. तांकांय आश्चर्य पुरा सामान जागेर आसा, घर जागेर आसा, लायक नवीन शहर आसा. समुद्रांक विनंती करून जाणे समुद्रान मागशी वचून भूंय दिवन थंय भारी सुंदर द्वारका धाम म्हणून ताणें करून धरलें आसा. तेन्ना जरासंध 18वे पंथा येता आणि पळयता की रे मथुरांत कोणय ना, कोणय मनीस ना ती, एकय नागरीक ना तो. तेन्ना ताका गोत्त जाता की तो कृष्ण द्वारकेन चमकला म्हणून. तेन्ना तो काल येवन राक्षसाक सांगता की तूंय आमगे आक्रमण कर म्हणून. तेन्ना द्वारकेंतू कृष्णा वयरी जरासंधान आणि कालयावन आक्रमण केल्लें आसा आणि ताजी मागीर व्हडली काणी आसा भागवतांतू. पण कृष्णान तेन्ना पलायन करून रणछोड म्हणून नाव घेतला की रणांतू युद्धा भितरी भिवन अशी दाखोवच मात्र परंतु बिल्ल्या मणके करून युद्धांतू धांवन वच आसा तागेलें युद्ध न करताशी कोणाक 17 पंत परास्त केला पराभव केला. तागेल्या इद्राकेचे 18वे पंथा युद्ध न करता धांवन वचचें आसा
इतले म्हळ्यार ही रुक्मिणीन आपयल्लें आसतना रुक्मिणी आपयता आसा नागपुरा दाखून विदर्भ देशा दाखून की म्हाका वांचा येती तुम्ही आता या नातल्यार म्हगेला जीवन नष्ट जाता ह्या खातीर कृष्णान भक्ता वयली प्रिती खातीर 18व्या पंथा रणछोड म्हणून नाव घेवन धाविल्ली आसा ती ताजे मागीर रुक्मिणी हाण रुक्मिणी वाडी केल्या ताजे मागीर सत्यभामा वट वाडी केल्या जांबवती वट वाडी केल्या ताजे मागीर यमुना वट वाडी केल्या ताजे मागीर मित्रविंदा आणि सत्या लक्ष्मणा अशी अष्ट प्रधान पत्नी म्हणून अष्टपत्नी वाडी कोण जाल्या आणि प्रत्येका खातीर त्यांनी एक एक विंगड बण्णू अशी महाल तयार करून थंय तांगे संसार रावून दिला ताजे मागीर कृष्णान जरासंध भौमासुरा वटू युद्ध करून तागेल्या कैदेन तू बंद आशिल्ली 16,100 16,100 इतले कन्यांक ताणें मुक्त केला आणि ताणें सांगलें आसा की तुम्ही आता आमकां मुक्त केला पण आमकां आता आमगेले हावस बापूस घरा घेना ती आमी कितले तरी दीस कितले म्हयने गेले जेलांत आशिल्ली ती आमकां कोणेय आता आमच्या घरा घेना ती आमकां आता आत्महत्या करचे पेक्षा आनी कसनय उपाय ना तेन्ना कृष्णान तांकां ही पत्नी स्थान दिवन वाडीक करून तांकां एक सन्मानपूर्वक स्थान दिला आणि द्वारकेन तू 16,108 पॅलेस बांधून दिला प्रत्येक बायलेक वाडीक करून 10 पुत्र आणि 1 कन्या अशी इकर संतान प्रत्येक बायले दिला आणि सुखी संसार केला नारद मुनीन येऊन ते पळयलं असं की कसं करता कृष्ण प्रत्येक बायले वट्टू कशी करता इतली व्हड संसार इतली 16,108 बायलो फुरा कशी करता ती म्हणून नारद मुनीन येऊन पळयचे असं आणि आश्चर्य जावन कृष्णान 16,108 रूप घेवन राबिल्लें आसा आतां एक विशिष्ट म्हळ्यार वृंदावनांत गोकुलांत नंदगावांत आशिल्ली रोहिणी माता मथुरान ती तीची आसा आणि ताची मागीर द्वारकेन ती आसा आता पुरा संसार आणि पुरा स्थापन झालेला आसा आणि देवकी थंय आसा वसुदेव थंय आसा मुक्त जाल्ले मागीर तर देवकी काही चेडाक एक पंत दूध पाजले मागीर दूध दिल्ले मागीर चेडा दर्शन जायनी सीधा 11 वर्साचो चेडो चेल्लाक पळयला आसा सानपणा कसं नाही बाल लिला जावं कसं नाही पळयनी ऐकिल्लें मात्र आणि सकट बायलो आशिल्लो 16,100 बायल रुक्मिणी सत्यभामा आनी पुरा सान आसतना कृष्णाला पुरा गोकुळ नंदगांव वृंदावन धाम पुरा लीला पुरा ऐकूचे आसा आनी सान धरून कृष्णा विशयान तांकां संत संगती मेळता आसा त्या संतांले आणि ऋषी मुनींच्या मुखांतल्यान तांकां पुरा काणी ऐकूच्या मेळ्ळ्या आणि कृष्णा पळयनी मात्र पळयले वाडी जाले मागीरची परंतु सगळ्यांक मनांत एक कुतूहल आसा की वृंदावनांत कसं स्वीट पास टाइम कृष्णान केला इतले मधुर लीला संपन्न केला तर ते रोहिणी माताच्या मुखांतल्यान तांकां आयकुच्या मन आसा आतापर्यंत थर्ड पार्टीन सांगिल्लें आसा ऋषी मुनीन आता कोणी प्रत्यक्ष पळयला तू साक्षी आशिल्ली ही रोहिणी माता तिगेल मुखांतल्यान ते आयकुका म्हणून सगळ्या राण्यांक सगळ्या बायलांक मन आसा पट्टराणी पुरा तांकां मन आसा आनी केन्ना येवन सांगचे आसा मागे तुम्ही आमकां ती काणी सांगू का सांगता ना आमकां मस्त आश आसा मस्त मनांक आश आसा की तुम्ही आमकां ती स्वतः पळयलेली लीला आमकां पुरा सांगू का आमकां मस्त मन आसा आयकुका म्हणून तुम्ही आमगेली इच्छा पूर्ण करता तर रोहिणी माय म्हणटा की म्हाका काय तुमगेली इच्छा पूर्ण करच्या काय अड्डी ना एक ही अड्डी आसा की कृष्ण आणि बलराम तांगेल केन्ना सानपणाची वृंदावनाची कथा आयकता पळय तेन्ना तांणी ताबडतोब तत्क्षण थंय येवन पावता ती तुम्ही खंय काणी सांगल्या तांगेली तांणी येवन पावता ती आणि थंय पावले मागीर तांकां ताबडतोब तत्क्षण तांकां वृंदावनाचे मन जाता मागीर रथ आपयता ती दारुकर सारथी आपयता ती म्हणटा ती सारथी वच्चा आमी वृंदावनांत आणि वृंदावना एक पंत गेल्ले मागीर थंय एक पंत गेल्ले मागीर अपास येवचे केन्ना म्हणून सांगता जायना तुमगेलो बाम म्हणून तुमगेलो उट्टू जावका की तुमगेलो धूर जावका म्हणून तुम्ही स्वता ठरोवका तेन्ना बायल म्हणटा नाका नाका आमगे बाम म्हणून आमकां आमगे लागीं जावका ताणे वृंदावना गेले मागीर केन्ना येवचे गोतना नाका असो अपास फाल्ल्या अपास ती मना इच्छा वयर येता
परस्पर इच्छे वयर येता नित्य नित्य संवाद जाता आसा रोहिणी माई आणि पुरा सून 16,108 आणि चर्च करचे आसा आणि तांगेल्या मनान तो निर्णय एकच आसा की जायना बाबा आमगेल्या मनान तो इच्छा आसा पण ते पूर्ण कशी करचे म्हणून करतना अशी मस्त दीस चर्च करून एक दीस सकड 16,108 बायलांनी येवन डिस्कस केल्लें आसा कशी कोर येता कृष्णान वृंदावनाकय वचनच आणि आमकांय ती काणी ऐकूचे मेळका कशी हे दोन्ही ಒಟ್ಟು साध्य आसा म्हणून त्यांनी डिस्कस करता आसा ती तांकां एक निष्कर्ष जाता आम्ही कसं करूया आम्ही एक विशिष्ट महालांत ಒಟ್ಟು जाऊया आणि थंय सकाळांनी बसुया एक कडेन रोहिणी मांगेक सिंहासनार बसुया व्यासासनारी काणी सांगच्याक आणि देवकी मांगेकय लायक करून बसका राया आम्ही सकाळ बैसून ती काणी ऐकूया आणि सुभद्राक कृष्णाक बहिणी आमगे नणंदी तिका सकड बागेल बंद करून एक बागेलान तू बंद करून त्या बागेला भायर ते राबूका ती पुरा समजून सांगू का पुरा की पळय तुगेल काम कसं म्हणाली तू भायर राबचे आसा आणि दूर दूर केन्ना तुका कृष्ण बलराम देख पडटा नव्हे त्यातनं तू आमकां सांगचे आसा बागेल खटखटाचे आसा आणि आमकां सावध करून आम्ही तुरंत थंय दाखून धांवन वता ती कसांनी जायण्याची दाखयता ती त्या निमित्तान कसं जाता आमकां निश्चिंत जावन कृष्ण बलराम येवतय लायक करून वृंदावनाच्या लीला पुरा ऐकूका चान्स मेळता ती वय हा म्हणता पण ती वय तिगेल जन्म केन्ना जाल्लेलो तिगेल जन्म जाल्लेलो वसुदेव देवकीक जेला दाखोवन फ्री केल्ले मागिरी आनी द्वारके आयले मागिरी थंय जाल्लेलो जन्म सुभद्रा जन्म मस्त वर्ष मागीर जाल्लेलो त्यामुळे सुभद्रा जन्माक तिका कसं नाही करतना तिने ऐकलेलं मात्र की मगेल भाव भालगड भाव कृष्ण बलराम हांणी फारी संद लील केल्ल्या ती हांव पळोवचें ना आशिल्ली तर म्हाकाय ऐकूच्या मना आसा तिकाय मनान तूं मस्त उत्सुकता आसा ती भारी उत्सुक आसा तर ती भायर राबता तयार जाल्ल्या पण तिकाय मनान तू इच्छा आसा की तिका ऐकूका पडता म्हणून अशी करून ती तयार जाता बागला भायर राबता आणि कान देऊन राबल्या बागलान तू तिकाय ते ऐकूचे आसा आणि मागीर पुरा निश्चिंत जावन आतां आमकां कसं नाही यत्न करचें आगत ना आता भायर एक बायल म्हणजे राबयले आम्ही ती केन्ना दूर थंय तिगेल नजर दूर आसा कृष्ण बलराम दूर देख पडता पळय तेन्ना ती आमकां सांगता की कृष्ण बलराम येता आसा ती आमी आतां काणी बंद करून सकाळांनी वचूया कोणाकय सांगचे ना की कसं जालें म्हणून अशे प्रकारे निश्चिंत जावन मन एकदम शांत करून रोहिणी म्हणटा ती मांगे आता तू आमगेले तुम्ही आमकां पुरा कहाणी सांगू का रोहिणी निश्चिंत जावन सकाळ शांती करून कहाणी सांगता सुरू करता आता रोहिणी कितलो मातृवात्सल्य कृष्ण बलरामा वयरी सान दवरून कृष्ण बलरामाक जन्म जायत तांणी इकरा वर्ष ते वृंदावनान दिली मधुर 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 मधुरोत्तम लीला पुरा प्रत्यक्ष तांगेल दोळ्यान पळयले आसा त्यामुळे तिगेल मोगान सांगची कहाणी म्हळ्यार कितली मधुर आसता पुरो आदी आमी कल्पना करता जायना आमी मनान तो विचार करूं जायना की तीन सांगेल कहाणी कशी आसता पुरो एक अम्मान सांगिल्ली कहाणी आमगेल तागेल पुत्ता बद्दल सांगिल्ली कहाणी कितली कितली गोड आसता पुरो वात्सल्य प्रेमान तू भोर न्हू ओत प्रोत जावन ती कहाणी तिगेल मुखामृतान तुला भायर पडता आसा मुखकमलान तुला भायर पडता आसा तशी तांणी मग्न जावन आयकत आसा कृष्णा जन्म जाल्लो आणि मागीर जन्म जावन 6 दिसा प्रायरी पुतना आयली कशी पुतना वध केल्लो ताजे मागीर 3 महिन्यान तू ताणें केन्ना ह्या बगलेन तू चरण जाल्ले मागीर त्या उत्सवान ताणें शकटासुरा मारले ताजे मागीर 1 वर्ष जालो सुरवे जन्म दिवस तेन्ना ताणें तृणावर्ताला वध केल्लो ताजे मागीर ताणें कशी चमकुचे कशी केन्ना चमकुच्या सूर केल्ले मागीर लोणी कशी खांपूच सूर केला आणि काही पुरा सम्मत चमकुच्या सूर जायनी आणि लोण खामच्या सूर केला घरान तू सुरवे सुरू केला घरान तुल्या मटक्यान तुले लोण्या गोळ काडून खवच्या आसा आणि त्या खांबान तुल्यान तुका ते काच लायले आसा रत्न लायले आसा रत्नान तू त्या कानडे म्हणटा देख पडता तेन्ना त्या कानडेन तू देख पडताना त्या प्रतिबिंबा वटू उलोवचें आसा की तुवय चोरी करता हांवय चोरी करता तू सांगू नाका हांव चोरी करता म्हणून तेन्ना ते प्रतिबिंब सांगता आसा हांव चोरी करता तुवें सांगू नाका हांव जाल्यार तुका एक लोण्या गोळ दिता तोय म्हणटा भितवल्यान की हांवय तुका गोळ दिता कसं कृष्ण म्हणता त्या प्रतिबिंबय म्हणता आसा आणि दूर दाखवून यशोदा माई पळयता आसा अशी पुरा वर्णन करता 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 मग्न जावन पुरा
खंय बसल्या ती कसन समय असं कालाचे पुरा कसं नाही गोत्तू ना तांकां ताजी पुरा परे वचून त्यांनी दिव्य स्तरार वचून आत्मस्तरार वचून काणी सांगता आणि ऐकत आसा ती मग्न जावन तांगेले शरीरांतू अष्टविकार आनंद विकार प्रकट जात असत ती आणि बाहेर सुभद्रा ही कान देऊन ऐकत असत तिगेल शरीरांतू ही मस्त परिवर्तन जात असं आम्ही लागतात की एक पंत त्यांनी त्या स्वरूप धारण केले म्हणून तशी नाही केन्ना कृष्ण लीला भितरी एक लीला दुसरी लीला आणि तिसरी आणि चारीची आणि पंचाची अशी पुरा अनंत लीला एकमाक्षी वर्णन करत असती त्यांना ते प्रत्येक लीलांत कसं भाव असं त्या भावाप्रमाणे सुभद्रा शरीरांत परिवर्तन जात असं आणि एक अशी अवस्था येता की सुभद्रा काही भाव विभोर जावन काही बेशुद्ध पडता बोध चुकून थंय पडता व्हडले व्हडले डोळे अशी मस्त व्हडले हास्य त्यांना ते पाविले हास्य आणि हात आणि पाय पुरा शरीरा भितर वचून अष्टविकार प्रदर्शन जावन महा आनंद अनुभव करता म्हणून सुभद्रा थंय बेसूद जावन पडता बोध चुकून भितर कोणा काय गोतना त्यांनी लेखला की आम्ही एक लायक गार्ड दवरले आसा आमकां सणय यत्न करू शकत ना गार्ड आमकां सांगता केन्ना कृष्ण बलराम येता म्हणून परंतु ताजे पुढेची या अनपेक्षित घटना तांकां गोतना बाहेर कसन जाला म्हणून सुभद्रा कोण जाला आणि निश्चित आशिल्ले म्हणके कृष्ण बलराम थंय येवन पावता ती आमकां या वळखा या निमित्तानं की खंय काही कृष्णा आणि बलराम आली काणी वृंदावनाची आम्ही म्हणता असं तेन्ना त्या जागेन तू अदृश्य रूपानं कृष्ण बलराम येता ती आणि तांगेल काणी ऐकता ती आज ही कलियुगान तू आम्ही केन्ना बैसून कृष्ण आणि बलरामानी विंदान रामा आली कृष्ण आली बलराम आली नरसिंह आली कोणाकोणाची काण सांगता तो देव प्रत्यक्ष थंय येवन प्रकट जाता हनुमंत येता व्यासदेव येता ती नारद मुनी येता ती सकळ ऋषी मुनी थंय वट्टू जाता ती ताका सांगितलं असतं की काही कृष्ण कथा आम्ही करता ती हरिकथा करता ती त्या जागेन तू सकल तीर्थस्थान प्रकट जात असती सकल नदी प्रकट जात असती सकल सरोवर कुंड प्रकट जात असती या जगत्यांतू या ब्रह्मांडांतू या 14 भुवनांतू कितले तीर्थ असती कितले धाम असती त्या पुरा व्यक्तिरूप जावनू अदृश्य रूपानू त्या जागे तू प्रकट जाता ती आणि ती काणी ऐकून बसतात म्हणून कथेन तू आम्ही मन लावून ऐकल्यारी सकड तीर्थान तू वट्टू स्नान केलेले लाभ मिळता असं सांगितलं शास्त्रांत 108 उपनिषद 18 पुराण सकड देवी देवता सकड ऋषी मुनी सकड चिरंजीवी जीव परशुराम विभीषण अश्वत्थामा हनुमंतू अशी पुरा चिरंजीव सकड पुरा वट्टू जावन थंय प्रकट जावचे असती त्याका तरी मनुष्यानं कलियुगांत असो सत्ययुगांत असो त्रेतांत असो या द्वापार युगांत असो प्रत्येक युगांत तू कृष्ण लिलेन तू स्वतःक मग्न कोरता आमगेल चित्त आमगेल आत्मा केन्नाही कृष्ण लिलेन तू मग्न दवरका त्या कारणान तू आम्ही सक्कड धामान तू एक वेळार सक्कड धामान तू स्नान करता असती एक वेळार सकाळ साधू संताला दर्शन करता असती तांगेल सत्संग प्राप्त करता असती म्हणून कृष्णलीलाचे महात्म्य सांगेल तिथले उणेची तर निश्चित प्रमाणे त्यांना कृष्ण बलराम ते प्रकट जावन सुभद्रेक एक बगलेन तू बलराम एक कृष्ण रापून पळयता कसं झाला सुभद्रे अवस्था कशी झाली या बागला भितर कसं झाला म्हणून त्यांनी दोघांनी आमगेल कान लायले असत बागलान तू त्या बागलान तू कान लायले असं म्हणतात ना तांकां सांगेली पुरा वृंदावना काणी आयक पडता त्यातली ती काणी चिक्के मुखार गेल्ले आस एक मध्यार आस आणि तांतू मागीर कसं सांगचे एक कृष्ण भागवतान तू 89 अध्याय आसा ती नमुना लीला आस वृंदावन लीला आस मथुरा लीला आस द्वारका लीला हस्तिनापूर लीला सकट प्रकार दिला प्रत्येक लीला तो भाव वेंगड आस राक्षसवधा भाव वेंगड आस माखन चोरी भाव वेंगड आस रासलीला भाव वेंगड आस गोवर्धन धारण भाव वेंगड आस अशी पुरा एकमाक्षी एक कहाणी कथा हरिलीला रोहिणी माई लायक कोण वर्णन करता अस ती मग्न जावन अस तिगे डोळ्यान तू अश्रू प्रवाह जात अस अशी लीला केन्ना ऐकूचा प्रारंभ करता ती कृष्ण बलराम तांगेल्या शरीरान तू अनंत प्रकारचे प्रेम विकार उत्पन्न जात असती सुरवेक अश्रू प्रवाह ताजे मागीर रोमांच ताजे मागीर कंठ गदगद जाल्लेलो आस
ताचे मागीर स्तंभीत जाल्ले आसत तांणी, ताचे मागीर तांगेलें आंग दिग जाल्लेलें आसा ती, प्रत्येक जॉइंटा भितर 6 इंच जाग अशी 50 फूट शरीर जाल्लें आसा, मागीर शरीर मोट्टू जाल्लें आसा, मागीर पांव तांगेले पांय आनी तांगेले हात भितर वता ती, भायर येता ती, भितर वता ती, भायर येता ती, डोळे व्हडवड जावन तांतू मस्त अश्रू प्रवाह जाता आसा, स्तंभीत जाल्ले आसा ती, अशे प्रकारे अनंत प्रकारचे विविध प्रकारे तांगेले अष्टांग विकार आसा ती, ते पुरा तांगेले शरिरांत प्रकट जावन आसा ती. आनी केन्ना चरम लीला म्हळ्यार रासलीला केन्ना वर्णन सूर करता व्हडी माता व्हडी माई, तेन्ना कृष्णाक महाभाव अनुभव जाला. महाभाव जो आसा ताचेर उगम आसतो राधाराणी. राधाराणी तिगेल पासून तो महाभाव उगम जाता आणि तो मागीर तिगेल निमित्त कृष्णा प्राप्त जाता. आणि कृष्ण आनी राधा केन्ना मोठ्ठू जाता ती चैतन्य महाप्रभू, तेन्ना तांकांय ते महाभाव प्राप्त जाता. या पूर्ण निर्माणांतू ब्रह्मांड नाही, अनंत ब्रह्मांडांतू, या भौतिक जगतांतू, आध्यात्मिक जगतांतू, स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू, या चक्कड कडेन नित्य भगवान देवालय सृजन निर्माण आसा, क्रिएशन, या चक्कड क्रिएशनांतू महाभाव केवल 3 जणां प्राप्त आसा, राधाराणी, कृष्ण आणि चैतन्य महाप्रभू. तर ती महाभाव म्हळ्यार 8 नमुन्या प्रेम भाव आसा, ताचे ते मिलन आसा. 8 नमुन्या प्रेम भाव आसा ती, तांतू रती, प्रेम, भाव, मान अशे प्रकारचे 8 प्रकार तांतू प्रेमाचे भाव आसा ती, त्या पुरा प्रेमा भाव ओट्टू जावन निर्माण जाता महाभाव. त्या महाभाव चरम अनुभव कृष्णा जावन कृष्ण महाभावांतू व्हडले डोळे करून तांगेले हात भितर वता, अर्ध भितर वता ती, पाय पुरा भितर वता ती. बलरामाले तशी अवस्था जाता, पण तांकां महाभाव प्राप्त जायना, अति प्रेम भाव प्राप्त जाता. आणि ते अति प्रेम भाव बलरामाक आणि महाभाव कृष्णाक जावन दोन्ही भाव तांगेल भयणी दोन्ही बगलेक बेशुद्ध जावन पडता ती. तेन्ना भितरी कोणाकय कसन कोतना कसन जाल्ला म्हणून तांणी पुरा काणी आयकून मग्न आसा ती. तांकां कसनय सुद बुद ना, त्रिगुणा प्रभाव ना, काला प्रभाव ना, सकट प्रमाणे त्यांनी मग्न जावन आत्मरूप जावन आत्मस्तरारी काणी ऐकत आसा ती. रोहिणी माई आत्मस्तरारी दिव्य स्तरांतू काणी सांगता आसा, अशी प्रकार काणी ऐकू का, काला बोध चुकू का, खंय आमी आसा ती ते आमकां विसरून जाऊ का, आमगेलें मन सकट विसरून त्रिगुणातीत जावन आमी काणी ऐकू का. केन्ना देवाला आमी काणी तशी आयकता ती आमी भगवंता भेटू एकरूप जाता ती, म्हणजे मायावाद नाही. एकरूप म्हळ्यार देवा भावा वट्टू आमगेले भाव वट्टू एक जाता. देवाल कसन भाव आसा, तागेले भावा वट्टू आमी एकरूप जाता ती. तागेले सेवा करचे खातीर तागेले भावा वट्टू आमी एकरूप जाता. तशी तद्रूप जावन आमी काणी आयकू का. तेन्ना भायर केन्ना सुभद्रा सुरवेकय बोध चुकून पडलेलो आसा, ताचे बगल्यान तू कृष्ण बलरामय पडलेले आसा ती, आणि ते दिव्य स्वरूप अशी त्या महाला बागला भायर प्रकट जावन आसत. तेन्ना नारद मुनी, देवऋषी नारद मुनी आकाशांत वता आसा ती नारायण नारायण म्हणून. तांणी अचानक पृथ्वी कडे पळयले, तांणी द्वारके भायर वता आसा ती, आणि तांकां या अद्भुत स्वरूप दर्शन जाता. नारद मुनी भारी आश्चर्य की देवाले स्वरूप कसले, आणि तांतू व्हडले आश्चर्य की देवाल केन्नाय आज पंत केन्नाय आज थंय केन्नाय पळयली तशी स्वरूप आज हांव पळयता आसा, ताचो अर्थ कसो म्हणून जायना तांकां. नारद मुनी मस्त विचार करता आसा की कसं नमुन्या रूप या देवाले. तांकां एक अनेक विशिष्ट अनुभव जाता. मनान तो आश्चर्य आसा, ह्या नवीन नमुन्या स्वरूप हांव केन्नाय पळयनी. तांतू नंबर 2 तांगेले मनान तू तशें अनुभव आसा की तांगेले मनान तू कृष्णा विशयी मस्त मोग आसा, मस्त प्रेम केन्ना आसा. नारद मुनी म्हळ्यार देव प्रेम. तर त्या प्रेम कोणाक अनुभव आसा त्या मनशाक एक विशिष्ट केन्नाय जायनी अशी प्रेमा अनुभव जाला. तांगेले मनान तू एक नवीन प्रेमा अनुभव जाला. त्या प्रेमा अनुभव नारद मुनीन केन्नाय आज ते घेयनी. त्या प्रेमा अनुभव जाले मागीर तांकांय आश्चर्य आसा की कसं नमुन्या प्रेम म्हाका आज अनुभव जाता आसा, कसं नमुन्या मोग अनुभव करता आसा म्हणून त्या एक दर्शन आश्चर्य, एक प्रेम भाव आश्चर्य, हे 2 आश्चर्य घेवन नारद मुनी द्वारकेंतू देवल्यान ती. आणि देव न्हू तांणी देवा पळयता आसा ती
आणि त्या प्रेमा अद्भुत अनुभव करता असत तांकां काय मस्त भाव विभोर जाऊन त्यांनी प्रेम अनुभव करता असत. मनान तो प्रश्न असतो देवा कसं रूप तो गेले आहे हांव केन्नाय पळय न्ही आजी हाजे रहस्य कसं नाही म्हणून त्याने मनान तो प्रश्न करता असत ती. आणि मागीर देवा वचून आपोडचें आसा. देवा आपळ ताका देव अपास कृष्ण बलराम सुभद्रा तांगेल्या ओरिजिनल रूपान देता ती मूळ रूपान तूं प्रकट जाता ती म्हळ्यार अंतर चेतना महाभाव चेतना अतिप्रेम भाव चेतना तांतुल्यान अपास बाह्य चेतना देता ती आणि पूर्ववत शरीर प्राप्त करून नारद मुनी एद्रा रपता ती. तेन्ना नारद मुनी निमगिला आसा की देवा आज तुमगेले हे रूप पळोवन हांव भारी धन्य जाला. म्हाका कसं नमुन्या मोग आज हृदयान तूं अनुभव दिला म्हणून सांगू जायना. अशी दिव्य अनुभव नवीन अनुभव आज हांव प्राप्त केला. देवा कसं रहस्य तुमगेले सांगता म्हाका तुम्ही. देवान सांगले की आज बी हांवें भितर ही कहाणी चल्लेली आसा ती कहाणी आयकताना म्हगेली अवस्था जाल्ली. तेन्ना नारद मुनीले विशिष्ट गुण आमी ग्रहण करता लायक करून आमी आयकून घेवका आणि ते समजून आमी ते तांगेले ऋण व्यक्त करता कृतज्ञता व्यक्त करता तांगेले थँक्स व्यक्त करता. त्या म्हळ्यार इतले आनंद अनुभव करताना आम्ही असल्यार पुरा विसरता ती. देवाल दर्शन करताना आमकां समजा आजी देवाल दर्शन प्राप्त जालें म्हळ्यार आमी बायलो चेडो पुरा विसरून जाती. इतले आनंद अनुभव करतात तेन्ना आमकां कसनय उडगास जायना. पण नारद मुनी देवऋषी संतगण तांगेलो स्वभाव कसो नाशिल्लो तांकां अति आनंद अनुभव करतानाय जीव दया तांणी विसरना ती. तांगेले भान आसा पळय तें कॉन्शियसनेस अवेअरनेस ते खंय वचना तशी आसा. त्यामुळे स्वतः दिव्य अतिविलक्षण आनंद अनुभव करताना ह्या जगत्यान तू शरीर धारण करून इतले अनंत जीव बद्ध जावन जन्म मृत्यू कष्ट भोगता ती त्या तांणी विसरना ती. म्हणून देवान केन्ना अनंत कृपा अनंत दय केल्या तेन्ना तांकां त्या उर्गास आसा. देवा म्हाका एक वरदान दियात तुमी. कसं तें वरदान जावपा त्या म्हळ्यार तुमगेले ह्या रूप पळोवन म्हाका स्वताक प्रेम आशिल्ल्या मनशाक ही विलक्षण प्रेम अनुभूती जाल्ल्या. म्हाका अशी मना आसा की तुमगेले ह्याच रूप घेवन तुम्ही या भौतिक जगतान तू जन्म घेतल्यार अवतरीत जाल्ल्यार आणि तुमगेले दर्शन कोणीय बद्ध जीवान घेतल्यार म्हाका अशी म्हाका खंडित दिसता की तुमगेल्या दर्शन घेवन म्हाका कशी विलक्षण प्रेम अनुभव जाला. तेच विलंब प्रेम अनुभव तांकांय जाता आणि केन्ना तांकां तुमगेल्या विशयान तू प्रेम अनुभव जाता तेन्ना तांगेलो उद्धार तत्क्षण जाता. म्हणून देवा तूं म्हाका वरदान दिवका तुम्ही ह्याच रूपान तू पृथ्वीन तू येवन प्राप्ता म्हणून म्हाका वरदान दिया ती. आणि देवाने तांगेल्या प्रेम भक्त देवऋषी नारदाले ही प्रामाणिक इच्छा ऐकून तत्क्षण तथास्तु म्हणलेलं आसा. आमकां आज गुर्त जावका की आज जर जगन्नाथ भगवान या पृथ्वीर जगन्नाथ पुरीन तू आसा कोणाला निमते आसा नारद मुनींनी त्या दिव्य प्रेम अनुभव करताना आमगेले उडगास दवरून त्या वरदान मागील आसा. म्हणून आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आणि सुदर्शन चक्र या जगत्यान तू उपस्थित आसा ती. संताल ऋण केन्नाय आमी चुकूंक जायना. भागवतांत दिल्लें आसा देवर्षी नृणाम मेरी देव ऋषी देवाल ऋण ऋषील ऋण राजाल ऋण पृथ्वील ऋण अम्माल ऋण गायेचे ऋण हे कोणाकय चुकत जायना. तशी ऋषी गण आसती संत गण आसती भक्तगण आसती म्हणून देवाल दर्शन साध्य आसा. जर संत ना आशिल्ली ती तर देवाल दर्शन साध्य जायना. आमकां सत्रांक गुर्त आसता. आज वृंदावनान तू कृष्ण आसा द्वारकेन तू द्वारकाधीश आसा जगन्नाथपुरीन तू जगन्नाथ भगवंत आसा उडुपान तू कृष्ण आसा आणि श्रीरंगमान तू रंगनाथ भगवंत आसा वैरी बद्रीनाथ तू बद्री विशाल देव आसा. सकड देवाल भक्ताल निमित्त आसा ती. देवाल भक्ताल दय आसा म्हणून देव आसा. आमगेल्या जीवनान तू आमी कितलेय देवाल नाव घेतल्यार संत ऋषी आमगेले दय नसल्यार आमकां देव प्राप्त जायना. त्या खातीर जगन्नाथपुरीन तू आज जगन्नाथ भगवंत आसा केवल नारद मुनींनी वरदान नेमगेलें आसा म्हणून तांणी आमकां ह्या अनंत कृपा आमगेलो तू वर्षाव केल्लो आसा.
तर त्या अनेक एक आमगेले गांवचे निमित्त आमगेले गांव उडपांतू मंगळूरू साऊथ कॅनरा पवित्र क्षेत्र परशुराम क्षेत्र ताजी काणी ह्या काणी वटू लागून असं आतापर्यंत आम्ही ऐकले की त्या महाला त्या पॅलेसा बाहेर कसं झाले म्हणून भितर कसं झाले म्हणून आमका प्रश्न असं भितर कोणा कसं नाही गोतना बाहेर कसं झाला बाहेर या दिव्य स्वरूप देवान प्रकट केला म्हणून भितर कोणाला गोतना आणि मग्न जाऊन राबील असं ती कहाणी ऐकत असती अचानक केदन बाहेर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हांगेले अवतार जाल्लो त्याच वेळारी ती कहाणी केदना चरम सीमेर वता पळय अल्टिमेट पोजिशन अल्टिमेट सिच्युएशन ऑफ भाव त्या केदना रोहिणी माई प्रकट करता रासलीला निमित्तानं तेदना अचानक कृष्ण आणि बलराम सान बाब जावन थंय दर्शन दिता ती सगळा बायले मध्येंतू देवकी मध्येंतू रोहिणी यात्राक रुक्मिणी यात्राक सत्यमामा यात्राक तांचे भितर सान दोन चेडू कृष्ण बलराम आणि एक सांची लंगोटी घाल्लेली आसा गळ्यान तू माळ घालेली आसा मोरपंख घाल्लेलो आसा हातान तू लोणी आणि अशी घेऊन एक रवी घेऊन राबिल आसा ती त्या स्वरूपाक पळयल सत्ताक देवकीक तेगेल्या स्तनान तुल्यान अनंत नदी म्हणके दूध वता वात्सल्य भाव अतिरेक जावन तीन चेडाक ह्या रूपान तू केन्नाय पळयली सान नवजात शिशुक जन्म जाल्लो आसता एक पंत दूध दिवन पेटयलें आसा मनान तू हृदयारी फात्तोर दवरन त्या सान चेडाक त्याग केलेलो आसता बिचारान तेन्ना ह्या रूपान तू तीन केन्नाय देवा पळयली तीन पळयल्ले स्ट्रेट 11 इयर्स या 11 वर्ष प्रायर पळयल्ले सान चेडाक केन्नाय पळयली तेन्ना त्या पळोवन तुगेले वात्सल्य अतिरेक जावन तुगेल्या मनान हृदयान तुल्यान अनंत वात्सल्य प्रकट जावन त्या स्तनान तुल्यान दूध रूपान प्रकट जावन ती बोध चुकून पडल्या तेन्ना रोहिणीक मस्त आश्चर्य जाला त्या सान चेडाल कृष्ण बलरामा दर्शन जावन तेन्ना रुक्मिणीक अशें सांगिल्लें आसा की रुक्मिणी मनान तू त्या दोन सान चेडुआ विशयान तू मस्त मोग निर्माण जाला मस्त वात्सल्य निर्माण जाला आणि ताचे मागीर त्या दोन चेडू अदृश्य जाल्ले अशे निमित्त ही कहाणी पुरा त्या कथासत्र त्या पुरा काहीच जाता तेन्ना सांगिल्लें आसा की रोहिणीन विश्वकर्मा आपयले आसा आणि वर्णन कोरनु विश्वकर्मा तागेल्या हातांतल्यान दोन विग्रह दोन मूर्ती करून घेतले आसा तिने यत्रा बैसोनू तिगेन कसन तीन दर्शन पळयलें आसा पळय तिका उडगास आसा तेगेल्या स्मृतीन तू तुगेल्या आत्मपटलान तू त्या पुरा उडगास आसा तिका तिने प्रत्येक देवालय अंग वर्णन करून यत्रा बैसोनू विश्वकर्माक हाताक घालून ती मूर्ती करून घेतलेली आसा आणि ती कृष्ण बलरामान मूर्ती रुक्मिणी ताची मागीर तिगेले आयुष्य कैद जायत तीन द्वारकान तुल्यान भायर पडतय त्या दोन मूर्ती पूज केल्या आणि मागीर केन्ना द्वारका नष्ट जाले म्हणून आमकां कळटा तेन्ना त्या दोन मूर्तीक गोपीचंदनान तू कवर जावन समुद्रा भितरी वचून राबता देवाल इच्छे प्रमाणे आणि ताची मागीर ती मूर्ती 8th सेंचुरीन तू नाही 12th सेंचुरीन तू मध्वाचार्याक प्राप्त जाता ती मस्त व्हडली काणी आसा तेन्ना आनीक पंत सांगू येता तर जगन्नाथपुरी प्रकट्य जगन्नाथ देवालय आणि उडपी कृष्ण बलरामाल प्रकट्य आणि तू कनेक्शन आसा ते आमकां गोत्त जावका म्हणून ते आमी सांगिल्ले अशे निमित्तानं जगन्नाथपुरी वगैरे त्याच रूपान तू अनेक पंत सांगचे आस कहाणी की कशी त्या जगन्नाथानं कृष्ण बलराम आणि सुभद्रेनं आणि वचन दिलेलं असं नारद मुनिका की आम्ही ह्याच रूपान तू पृथ्वी तलारी अवतरित जात असं ती आणि त्या वचन पूर्ती करतरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आम्ही जगन्नाथपुरींतू तांगेल दर्शन दिलेलं असं ह्या जगत्याचे ब्रह्माल आयुष्य 100 वर्ष दिव्य 100 वर्ष ब्रह्माली आणि तू सुरवेची 50 वर्ष ताका म्हणटा ती प्रथम परार्ध त्या प्रथम परार्धान तू नीलमाधव जावन देवानं या पृथ्वी आधिपत्य केलेलं असं त्या प्रथम ब्रह्मालया प्रथम परार्ध स्वामी म्हणून नीलमाधव देवानं आधिपत्य केलेलं असं आणि तांतू लक्ष्मी तांगलोटू असं आणि लक्ष्मीनं ब्रह्माक शंकराक आणि यमराजाक पुरा कहाणी सांगितलं असं ती पद्मपुराणान तू
स्कंद पुराणांतू पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य या अध्यायांतू हे पुरा दीर्घ वर्णन असं ते आम्ही अनेक पण सांगूया. तर अशा प्रकारे देवर्षी नारद परमभक्त संत ताका दिलेलं वचन पूर्ती करी त्याच रूपांतू देवानं जगन्नाथपुरी तू दर्शन दिला. आजी हेरा पंचमी उत्सव त्यानिमित्तानं आज ती कहाणी सांगच्या अगत्य असं. तर ती कहाणी मस्त दीर्घ असं ते केन्ना आम्ही त्या प्रसंगांतू सिक्वेन्सांतू कहाणी येतात तेन्ना आम्ही अपास एक म्हणतात ती विस्तार रूपान ती कहाणी ऐकू येतं. आज आम्ही संक्षेप रूपांतू ती कहाणी आज दिसाचे महात्म्य म्हणून वर्णन करू असं. ते जगन्नाथ देव रथा बैसून वता ताका ताप आयला असं. ज्येष्ठ पौर्णिमे दिसू जगन्नाथानं थंड उदकानं सूर्योदय धरून सूर्यास्त थंय न्हावून घेतलेलं असं दीस भरी. तेन्ना देवाक सैत जाता ताप येता ते तशी कशी जावची देवाक ताप आणि कशी येवचे. आम्ही केन्ना आयकता ती की जन्म मृत्यू जरा व्याधी देवाक जायना देवाक रोग जायना पण देवाक केन्ना इच्छा जाता की रोग जावका केन्ना देवाक रोग जावचे पाव असं. देवाक असं नाही असाध्य ना. देव या सगळ्यांतू बंधनांतू ना. आम्ही पुरा आमकां मना ना की आमकां जावका म्हणून जन्म जावका मृत्यू जावका म्हणून कोणा मना येना रोग जावका म्हणून मांतार जावका म्हणून कोणा मना येना. आमगेल्या मना विरुद्ध जावचे पुरा काल प्रभाव कर्म प्रभाव म्हणून जावचे. देवानं स्वतः स्वेच्छेनं रोग स्वीकार करचे असं. तर त्या शाळेत का न्हावून जाले मागीर देवाक ताप येता म्हणून 15 दीस भितर असतो. आणि त्याचे अनेक कारण असं. एक निमित्त ताप आयला म्हणून दुसरं निमित्त म्हळ्यार वर्षभर सकाळा येद्राक बहीण आणि भाव मात्र घेऊन बसचे असं. तेन्ना लक्ष्मी सांगचे असं की देवा तुम्ही मेगल उठकेतना बसचे असं. तर ते तापा निमित्त करून लक्ष्मी वट्टू एकांतार बैसुका म्हणून ते 15 दीस खर्च केला. आता 15 दीस मेगल वट्टू आशिल्ली ती मेगल स्वामी आणि अचानक नेमके जाते की म्हाका आता भायर वचच्या मना असं. तेन्ना लक्ष्मी म्हणटा की केन्ना उपास येता तुम्ही. तेन्ना जगन्नाथ देव म्हणटात की हांव एक दीस चड 2 दिसा भितर उपास येता. तेन्ना जायत म्हणचे असं. तेन्ना देवानं बहिणी भावा घेऊन सुदर्शन चक्र घेऊन वचचे असं. आणि एक दीस जाल्लो 2 दीस जाल्ले उपास येवचे नांव ना. चौकशी कोण जाल्ल्या नेमकून जाल्ला खंय आसा ती आनी थंय आसा काही थंय गेले मागीर थंयची जाल्ली काही हांगा उडगास येना काही मेगेल निमित्त कसं नाही चौकशी करना काही असं नाही प्रश्न नेमकी ती पहिले उडगास येना म्हणून लक्ष्मीक हो पहिलं असं. सगळ्यापाशी इम्पॉर्टंट असं नाही आयुष्यात तू कम्युनिकेशन समोर का बायले असल्या वडना बामून असल्या वडना मित्र असल्या वडना सगळा कतरी आम्ही कसं करतात त्याचे कम्युनिकेशन प्रत्यक्ष स्पष्ट असू का. आणि तो कम्युनिकेशन अर्थ असं की हांव येता 2 दिसांनी आणि येवची मागीर 2 दिसांनी येवची जायना. तेन्ना लक्ष्मीक हो पयलें असं. म्हणून तिका ती म्हणटा कशी म्हाका सोडून गेल्ली ती आणि म्हाका कसं जाता म्हणून आणि विचार करता नावे थंय वचून कसं नसता थंय म्हणून ती कोपयलें असं. म्हणून सक्कट तिगेले सैनिक आणि पुरा सैन्य पुरा सेवक मोठं करून नाही सैन्य मोठं करून ते भायर पडता. केन्ना रथ यात्रा गेल्ली मागीर 5 दीस रथ केन्ना वता आषाढ शुद्ध द्वितीया 5 दीस खंयचो आषाढ शुद्ध सप्तमी जो आयचो दीस आसा. आयच्या सूर्योदया वेळार सप्तमी तिथी असं म्हणून ताका म्हणटा ती हेरा पंचमी. आज ही पंचमी तिथी नाही आज ही रथयात्रा जाल्ली मागीर 5 दीस. प्रभुपाद आमगेल्या चैतन्य चरितामृतांतू मध्य लिहिलेंतू वर्णन करता आसा ती रथ गेल्ले मागीर 5 दिसारी तिने चौकशी केलेली असं तिगे नेमगेल्ले असं की खंय गेला म्हणून खंय इत्ता येना म्हणून ती तोप येवन सैनिक आणि सैन्य पुरो ಒಟ್ಟು करून तिने थंय वचच्या सुरू केलेलं असं. हांव एक पंत जगन्नाथपुरी आशिल्लो आणि हेरा पंचमी दिसूच थंय आशिल्लो. हांव स्वता प्रत्यक्ष पळयला प्रत्येक वेळार वचचे असं लायक करून अलंकार धारण करून आणि तू मध्ये अनेक लिहिलं असं. ते केन्ना बेजार जाता की 2 दिसा येता म्हणून सांगिल्ले 2 दीस जावन 3 दीस आयले मागीर आनीक देव उपास येयली मागीर बामूण उपास येयली म्हणून तिने तिगेले विमला देवी म्हणून आणखीन तिगेली
को वाईफ आसा जगन्नाथाली म्हणजे बिमला देवी म्हणारी देवाला अम्मा सॉरी क्षमा करा ती तर बिमला देवी गोटून तिने काउन्सिलिंग घेतलेलं असं प्रश्न केलेला असं बिमला देवी कसं कोरका म्हणून हांव म्हाका भारी दुःख जाला बेगीन स्वाम्यान म्हाका देवान म्हाका वचन दिलेलं की हांव 2 दिसा उपास येता आणि आज 3 दीस आनीक उपास येयली ती कसं कोरका हांव तर बिमला देवीन सांगितलं असं की तू एक मोहिनी चूर्ण घेऊन वचुका त्या मोहिनी चूर्ण म्हळ्यारी देवाक वश करचे खातीर तुगेले आकर्षण करचे खातीर मोहिनी चूर्ण तुवें मोहिनी अंजन डोळ्यांत लावका आणि भारी चंद जावन मस्त अलंकार घालून चांग वस्त्र घालून आणि शृंगार आणि लायक करून सर्वोत्कृष्ट शृंगार करून तू थंय वचुका आणि देवाला मन मोहित करका अशी मोहित करका अशी मोहिनी घालका की देवान धावून थंय देखून उपास तुगेले कोट्टी येवका अशा प्रकार तुवें संद जावन वचुका तर तेन्ना तिका मनान तो भारी कोप आसा पण भायल्यान ती लायक मेकअप आणि करून लायक शृंगार करून आणि दोळ्यान तू मोहिनी अंजन घालून मस्त अलंकार घालून संद जावन तिणें पालंकीन बसून वच्चे आसा आणि ಒಟ್ಟು कोप आयले निमित्ती सैनिकांक घेऊन वच्चे आसा तिगेले क्रोध व्यक्त करचे आसा आणि मोगूय व्यक्त करचे आसा म्हणून लक्ष्मी देवी वत्ताना हांव पळयलें आसा राती 1 गंटला इतल्याक भारी जोर पावस पडता आसा आम्ही पुरा पट्टा थंय उद्दा आयला तांतू भितरी ती पालंकी धरून ते लक्ष्मी देवीले सैनिक तिगेली पालंकी खांद्यार धरून तांगेली पोट्टा ते उद्दा आयला घनघोर वर्ष जाता आसा तांतूय लेफ्ट राईट करून तांणी वता आसा ती तिगेले त्या रोध आणि तिगेले तो उत्साह पळोवन आमकां भारी आश्चर्य जालें राती 1 गंटल्याक ताजे मागीर त्या पावसान तू जगन्नाथपुरी देवस्थानात तू आरंभ करून ते 10 किलोमीटर अंतर पार करून तांणी थंय पावता ती लक्ष्मी आणि सैनिक तेन्ना सुरवेक गेल जाताक जगन्नाथाक कळटा की म्हगेली बायली आयले आसा तिका मस्त कोप आयलो आसा जगन्नाथाक खबर मेळटा पण जगन्नाथाक खबर मेळटा की तिगेले सैनिक जगन्नाथा सेवक अरेस्ट करता ती जगन्नाथ तागेले सेवकांक पेटयता की पळय ती कसं जालें म्हणून पुरा सेवक मंडळी भायर येता ती देवस्थाना भायर येता ती आणि देवस्थाना भायर आयल सताक लक्ष्मील पुरा सैनिक लेडी सर्व्हिस सैनिक आणि जेंट सैनिक दादली मनशां आनी बायली मनशां वट्टू आसा ती बायली मनशां आनी दादले मनशां वट्टू वचून तांणी तांकां अरेस्ट करचें आसा तांगेले हात आनी बांदून घेवन तांकां कैद करून बांदून घालचें आसा आणि तांगेल्या ताका मस्त शौचाय आसा अशें बरयलें आसा मस्त अपशब्द उच्चारण करून मस्त क्रोधयुक्त शब्द उच्चारण करून तांकां मस्त नामोहरम करचें आसा तांणी पुरा भिवन अशी गर्भगळीत जावन दाबिल्ली आसा ती त्या पुरा बायले मनशाला क्रोध तांगेले आवेश पळोवन त्या धारली मनशाकय कसं नाही करचें म्हणून कळना मागीर तांकां अरेस्ट करून मस्त वायट उलोवन तांकां भितर व्हरचें आसा मागीर तिगेले मनाक आसा आसा जगन्नाथा वचून प्रश्न करचे आसा कशी तुमी येना ती कशी हांगा राबला ती हांगा कसो आसा असो बेगेले ऐश्वर्य आसा हांगा पुरा स्वल्प फूल स्वल्प पान स्वल्प हे स्वल्प ते तुम्ही खावचे हांगा आयल्यात तुवें बेगेला कितलं ऐश्वर्य आसा 56 भोग आसा हर प्रकारचे ऐश्वर्य बेगेले आसा ते सोडून तुम्ही आम्ही हांगा येवन थोडे पत्र थोडे पुष्प थोडे खावचे आयल्यात तुम्ही कसं ना सांगा अशी तिका मनान तू प्रश्न निम्मूचे मन आसा ती भितर वता तेन्ना जगन्नाथ मस्त भय जाता यात कसं जावचें म्हणून सांगचें जायना पूण जगन्नाथ कसं म्हणटा तांगेल्या भक्तांक की घे ही मेगेले एक माळ घे फुल माळ आसा पळय हे फुल्ला हार घे ती दी हे आणि मेगेले दरवाजे मेगेले बागेल बंद करा ती केन्ना लक्ष्मी यात्रा येता तांची फुडेची एक देवाला हार भायर येता लक्ष्मीक दी म्हणून आणि बागेल बंद जाता तेन्ना लक्ष्मी देवीक मस्त कोप येता हांव इतली दूर जावन तुम्ही दिलेले वचन पूर्ण करणे म्हणून तुमकां मेळच्या खातीर हांव हांगा आयल्या मेगेले प्रेम व्यक्त करच्या खातीर हांगा ते आयली आणि तुम्ही दर्शन दिवचे सोडून बागेल बंद केले मेगेले तोंडार बागेल बंद केले आनीक एक क्रोध जाता एक कोपान तिगेले पाय तिने नेल्यार धाडले आसा पाय नेल्यार धाडोन तिने वच्चे आसा गोल चक्र करून तिने देवा भायर पडचे आसा
आज बघितलं गेलं कोप आणि मस्त वाढलेलं असं द्विगुणित त्रिगुणित झालेलं असं आणि त्या कोपानं तिने आदेश दिलेला असं सैनिकांक आणि भायली मनशाक तेगे ಒಟ್ಟು आशिल्लं न्ही जगन्नाथाल रथ तागेल्या चक्रांतू ते आसपळे स्पोक्स त्या पुरा कुडकी कोण सोडना ती ह्या रथा बैसोनू जगन्नाथ हांगा आयलें ती तेगेल बांबून हांगा आयले असं त्या रथा चक्र असं तुम्ही ते कुडकी कोण सोडना अशी म्हणून मनान तो निश्चय घेता तुम्ही म्हाका बागेल बंद केलें नवे तुम्ही उपास घरला येते हांव पळयता केन्ना उपास घरला येता पळय तेन्ना हांव पळयता तुमगेल पुरा अस्तित्व जगन्नाथपुरीचे तुमगेल पुरा अस्तित्व मेगेल किचना वेरी अवलंबून आसा मेगेल रान्नी परलान तुम जेवण करता वा छप्पन भोग करता तुमकां नित्य खावच्या घालता जेरी तुमगेल अस्तित्व अवलंबून आसा हे उपास हांव तुमकां दाखयता तुमकां अशें म्हणून लक्ष्मी कोपान उपास गेल्लो आसा आनी कसं केल्लो वचून घरल्या पावल्या सता पुरा 752 कितले गॅस बर्नर्स पळय गॅस न्ही ते लाकडा बर्नर आसा ती लक्ष्मी किचन आसा पळय एक एकड व्हड आसता तांचो 752 रान्नी परला आसा ती तांतू 9 मेन किचन आसा ती तांतू 5 किचन अंतू वल्ले वल्ले जेवण करचें आसा आनी सुके सुके जेवण 4 अंतू करचें आसा एक 5000 वट्ट तांणी रान्नी परलांतू जेवण करतालो आसा ती तांतू 1000 मनशां एक पंत जेवण करता आसा ती तांतू 1000 तू 500 अग्नी वट्टू काम करता आसा ती 300 तांकां हेल्प करतालो आसा ती आनी 200 रांदनीक आनी कात्तूर खातीर बशिल्ली आसा ती अशी व्हडली लायक व्यवस्था आसा ती पुरा व्यवस्था ताची इन्चार्ज लक्ष्मी देवी तिने कोपान वचून सुरवे ते पुरा किचन नष्ट करचें आसा ती तुमकां जेवण जावको नवे तुमगेल पुरा अस्तित्व मेगेल जेवणा वट्टू आधारीत आसा हांव पुरा नष्ट करता तुमकां गोत्रा मेगेल शक्ती कसनास म्हणून तुम्ही उपास आहे तुमकां दाखयता तुमकां अशा प्रकारे ही हेरा पंचमी उत्सव संपन्न जाता तो पुरा उत्सव असो तो देवी लक्ष्मी तिगेल ऐश्वर्य दाखोवचें वता आणि वृंदावनांत तूं देव थंय गुंडेच्या मंदिरांत तूं सुंदराचल म्हणटा ताका आपची काही सुरवेक नीलाचल जगन्नाथपुरी मंदिर त्या द्वारका प्रतीक आसा त्या ऐश्वर्या भितरी ऐश्वर्यवंत भगवंता वटू ऐश्वर्यवान लक्ष्मी तांगेल प्रभून आसा त्या ऐश्वर्य सोणू माधुर्य प्रेमाचा अनुभव करचे खातीर देवान सुंदराचला वच्चे आसा वृंदावन भाव घेवन गुप्त वृंदावनांत तूं निवास करचे खातीर गुप्त वृंदावनांत तूं गोपी भाव गोपी मोग ते अनुभव करचे खातीर त्या जंगलांत भोंवचे खातीर तांगेले लोणी खावचे खातीर तांगेल्या वृंदावनाच्या सहज सुलभ माधुर्य भावाचा अनुभव करचे खातीर देवान ते वच्चे आसा त्या खातीर लक्ष्मण प्रश्न नेमकिलो इतली पुरा ऐश्वर्य सोडून तुम्ही थोडे पत्र आणि फूल आणि लोणी खावचे आयल्यात काय तसं न सांगा पण त्या ज्या माधुर्य आसा त्याचे वर्णन करूच जायना कोणा महिन्यान तू ऐश्वर्य अनुभूती आसा तांकां माधुर्य अनुभूती होवचो भारी कष्ट आसा माधुर्य महात्म्य तांकां कळच्याक भारी कष्ट आसा चैतन्य महाप्रभू केन्ना जगन्नाथपुरीत आशिल्ली ती तेन्ना तांणी ह्या उत्सवांत थंय आशिल्ली तेन्ना राजा प्रताप रुद्रान आदेश दिल्लो आशिल्लो की ह्या वंता चैतन्य महाप्रभू सुरवेपंत ह्या उत्सवाक हांगा आसा ती तेन्ना ह्या हेरा पंचमी उत्सवा दिसू रथयात्रे पशी चड जेवण करका रथयात्रे पशी चड ऐश्वर्य संपन्न व्यवस्था करका कसले उण जावचें नज चैतन्य महाप्रभू हांगा असताना तांकां सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम हेरा पंचमी उत्सव पळोवचें मेळटा तागेल आदेशा निमित्तान काशीश्वर पंडित आसात तांणी पुरा व्यवस्था केल्ली आसा राया प्रताप कसं आदेश आशिल्लो प्रत्येक व्यवस्था चंद जावन तांणी पूर्ण केल्ली आसा त्या दिसाक हेरा पंचमी दिसाक चैतन्य महाप्रभू सुरवेक गेल्ली ती जगन्नाथपुरी मंदिरांत थंय देव ना ताचे मागीर गुंडीच्या मंदिरात गेल्ली आसा ती थंय देव आसा देवाल दर्शन आनी लायक आनी करून सकाळी त्यांनी उपास नीलाचल ह्या जाग्यान तूं आयले आसा ती देवस्थाना भायर बसून स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभू श्रीवास पंडित पुरा बसून चर्च करता आसा ती तेन्ना देवान नेमगेले कसं न्ही लिहिला तेन्ना स्वरूप दामोदरान पुरा वर्णन केलेलं आसा ताजे मागीर चैतन्य महाप्रभू प्रश्न केलेलो आसा की लक्ष्मी कोप इत्ते आयलो तेन्ना लक्ष्मीच्या कोपा स्वरूप दामोदरान वर्णन केलेलं आसा
की लक्ष्मीक सांगील त्या देवान पूर्ण करणी म्हणून लक्ष्मीक कोप आयलो. तेन्ना स्वरूप दामोदरान वर्णन केल्लें आसा की केन्ना मस्त मोग आसा बायलेक बामणा वटू तेन्ना बायलान तेन्ना तांगेलो मोग वाडू का म्हणून कोपूय करचें आसा. केन्ना बामण दिल्ले शब्द पालन करना तेन्ना मोग वृद्धी करचे खातीर ती मस्त मोग आशिल्ली बायल क्रोध करता, कोप दाखयता. त्या खातीर लक्ष्मीन तिगेल बामणा वटू मोग मस्त वृद्धी जावका म्हणून कोप दाखयले आसा. अशी स्वरूप दामोदरान चैतन्य महाप्रभूक वर्णन केल्लें आसा. तेन्ना नारद मुनी अवतार श्रीवास पंडित ताणें सांगिल्लें आसा की म्हगे लक्ष्मी ऐश्वर्य इतलें आसा तें सोडू देव ते जंगला इथं गेलो. तेन्ना अपान स्वरूप दामोदरान वर्णन केल्लें आसा. त्या वर्णना आतां अंकुर साथ दिना. ताका अनेक पंत बैसुका ते दीर्घ वर्णन केल्लें आसा की वृंदावन महात्म्य ऐश्वर्य यात्रा कशी श्रेष्ठ आसा आणि त्या वृंदावन महात्म्य यात्रा माधुरी महात्म्य यात्राक ऐश्वर्य शून्य कशी आसा हाजी पुरा दीर्घ वर्णन स्वरूप दामोदर आणि कोण आसा ती ललिता देवी अवतार आसा ती. ललिता देवी गोपी माधुर्य संपन्न गोपी असते. तर त्या माधुर्य संपन्न गोपीन देवा येद्राक चैतन्य महाप्रभू येद्राक श्रीवास ठाकूराक सांगिल्लें आसा की वृंदावनाचे माधुर्य महात्म्य इतले सर्वश्रेष्ठ आसा. देव पुरा ऐश्वर्य सोणू थंय येवन राबता आणि तांगेल वटू चप्पल आणि घालनाशी ऐश्वर्य संपन्न अलंकार घालनाशी सिंपल वस्त्र घाल न्हू आणि गाय चरोवन न्हू ते शेणा भितर आणि गोमुत्रा भितर नांचे आसा. इथे म्हळ्यार त्या माधुर्य ऐश्वर्य डोळ्या देखपणा त्या हृदयांत देख पडता. लक्ष्मी ऐश्वर्य डोळ्यान देख पडता आणि वृंदावनाले माधुर्य ऐश्वर्य ते आत्म अनुभूती करता. ताजे ऐश्वर्य अनुभूती करचे खातीर माधुर्य भाव असू का देवा खातीर मोग असू का अशी पुरा वर्णन स्वरूप दामोदरान चैतन्य महाप्रभू सांगिल्लें आसा. आणि ताजे मागीर त्यांनी नारद मुनी अवतार श्रीवास पंडिताले मस्त तांगेले जोक केल्लेले आसा, हास्य विनोद केल्लेले आसा की हो नारद मुनी तो देवालो ऐश्वर्य भक्त आसा म्हणून तागेले गंमत केल्लेले आसा. आणि स्वरूप दामोदर गोपी आसा म्हणून तिणे त्या गोपीन वृंदावना महात्मा सांगचे आसा म्हणून अशी हास्य विनोद केलेलो आसा. ताजे मागीर तांणी थंय वचून त्या लक्ष्मी पुरा लीला दर्शन केलेलं आसा. लक्ष्मी वत्ता आणि त्या देवाल्या चक्राक मस्त हानी करता आणि देवा सैनिका अरेस्ट करता. ताजे मागीर देवाक भेटच्या वता तेन्ना देव एक हार पेटयता आणि बागेल बंद करता. हे पुरा लीला दर्शन चैतन्य महाप्रभून लायक करून केलेलं आसा. आणि देवाक ह्या उत्सव लायक करून पळोवचे मेळटा म्हणून राजा प्रताप रुद्रान आदेश दिवन काशीश्वर पंडिता खातीर तागेल्या हाता दाखोवन पुरा व्यवस्था केल्ली आसा. अशी उत्तम व्यवस्था हेरा पंचमी उत्सवाली जाल्ली मागीर देवान पुरा लीला लायक करून पळयला आसा. तातूंत एक सानशी गोष्ट लास्ट करता देव त्या म्हळ्यार तो हारू आसा पळय हारू ताका म्हणटा ती आज्ञामाला. ती आज्ञामाला देव दिता आणि ती आज्ञामाला घेवन भक्त भायर येता. ती माला म्हळ्यार देवाला हार म्हळ्यार ती हार म्हळ्यार देवाला आज्ञा आसा, देवाला आदेश की आत्ता मस्त गडबड जाल्ली आसा, म्हगेल बायलेक मस्त कोप आयला आसा, आत्ता म्हगेल वचची तयारी कराती म्हणून म्हगेल रथ तागेल्या रथा तोंड खंय आसा सुंदराचल ह्या दिशेन आसा. आत्ता अपास लीलाचल कडेन ताचें तोंड कोरपा अशें देवाला आदेश आसा. ती माळ ती फुल्ला हार केन्ना सुंदराचल देवस्थानांत गुंडीच्या मंदिरांत तेव्हा जगन्नाथाला हातात दाखवून ती हांग येता त्या हारालो आदेश म्हणून त्या दिसांतू हेरा पंचमी दिसांतू त्या तिन्ही रथ तागेले तोंड टर्न करून नीलाचल म्हण देवस्थाना कडेन अपास करता. ती अपास वचचे भावनेन त्या आमकां अपास वचुका. तेन्ना देवा मनांतू निश्चय जाता की आत्ता म्हाका वचुका पडटा. पण वृंदावना प्रती इतले तागेले मोह आसा, इतले मोग आसा, इतली आसक्ती आसा. अनेक 4 दीस ताका भायर सुरू जायना. वच्चे आसा पण मन जायना, वच्चे आसा पण मन जायना. ताजे मागीर 9वे दीस ते रथ केन्ना उलटे कडेन कोण दवरलेले आसा ताजे मागीर आरूढ जावन देवान अपास येवचे आसा. आणि हेरा पंचमी दिसू कितलो कोप आयला
तो आणि काय कोप होऊन जायनी. हेरा पंचमी दिसान तू कितले कोप आयला तो आणि काय होऊन जायनी. तेन्ना देव अपास येता. देवा कसं नाही मस्त येचन ना की कसं म्हणून गुत ना कसं ताका वाण दवरला म्हणून ताका गुत ना. लक्ष्मी खबर करता की देव आता येतास म्हणून लक्ष्मी कोपान भायर येता. कोर्टा हात दवरता. आयले तर तुम्ही मेगेल तोंडार बागेल बंद केलेलं नव्हे म्हणून देवाला तोंडार बागेल बंद करता. देवाला केल्या हांव आयला आता घरल्या वचून बायले उठलाय का उरलो या सांगूया तिका सॉरी म्हणूया असे मस्त विचार करून देवानं तयार केलेल्या मनाची अनपेक्षित घटना. ताणे कसं केलेलं आहे लक्ष्मी तोंडार देव बागेल बंद केलेलं आहे. लक्ष्मी तागेल तोंडार बागेल बंद केले. क्रोध व्यक्त केलो. ती सांगितलं मनान तुम्ही ये तू दाखयता म्हणून. हांग बेळारे पुरा किचन पुरा खंडून घावन दवरला. बागेल बंद केला. देवाक मस्त दुःख झाला. मस्त दुःख झाला. रडच्या असं मस्त अश्रू प्रवाह केला. देवा पळून दाखल सेवा के रडता ती कसं म्हणून कळना कसं करचें आता कसं करू लक्ष्मी का मी सांत्वन कोर का म्हणून सगळं रडतं असं ती देव रडतं असं अनेक दिवस सगळा विचार करता ती की आता कसं कोर येतं. लक्ष्मी केन्ना आयली पळय ती संद जाऊन आयली. मोहिनी चूर्ण डोळ्यान तू घालून मस्त संद डोळे करून आयली ती. आम्ही आमच्या देवाक मस्त संद शृंगार करूया. संद शृंगार करून केन्ना लक्ष्मी पळोवचें येता तेन्ना लक्ष्मीला खूप फाव आसा की तो ऊर जावच्या फाव आसा. म्हणून मनान तुवें कल्पना करून सत्य संकल्प करून शुद्ध प्रामाणिक संकल्प करून दोन्ही दिसाक तांणी देवाक शुनावेश करचे आसा. भांगरा वेश घालचे आसा. आणि देव वरेत वता आसा. पण वरेत जातना आमकां केन्ना खुशी जाता. ह्या वरेताक मस्त दुःख जाता आसा. वरे तू मेकअप करता आसा पण मनान तू मस्त दुःख करून रडचें आसा. अशी विचित्र भावनेन तू देवाल श्रृंगार चाल आसा. देव रडता आसा आणि ताका भांगरा वेश घालता आसा ती. कितें म्हळ्यार भांगरा वेश तूं घालता वय पण ते भांगरा वेश घाल्ले मागीर परिणाम कसो जाता तेगेले खूप उण जाता की ना ते गोत्तू ना. सकळ अनिश्चित आसा. खंडित कसं ना तुम्ही करता पुरा मग गोत्त आसा. तुमगेले उद्देश शुद्ध आसा मग गोत्त आसा. पण ताचे परिणाम कसं म्हणून गुत ना कारण तू मस्त अनिश्चिती आसा. म्हणून देवाक लायक श्रृंगार करता आसा ती तरी देवा मनान दुःख जाता आसा. मागीर ह्या लिले अंतेन तू सेकंड डे लक्ष्मीनं आजी बागेल बांधून गेल्या ती कसंच करता मेगेल बामूण आसा म्हणून ती पळोवचें येता. सेकंड डे तेन्ना देवालो तो सुंदर श्रृंगार पळोवन तिका तिगेल पुरा क्रोध कोप नष्ट जाता. तिगेल हृदय जे आसता ते पुरा लोण्या मणके मोव जाता. तिगेले सुरवेक क्रोध जावन घट्टी जाल्लेले ते मन आसा पळय ते एकदम मोव जाता. लोण्या मणके मोव जाता. पुरा क्रोध नष्ट जाता. आणि देवाक जे मनान तू चिंता आशिल्ली की कसं जाता म्हणून ते पुरा चिंता काहीच जाता. लक्ष्मी चेहऱ्यान तू मस्त मोगाचे हास येता आणि देवाक बागेल ओपन करून हाताक घेवन ती भितर वता. अशा पद्धतीनं त्या हेरा पंचमीक निर्माण झालेला कोप असो तो एकादशी दीस नष्ट जाता. असं म्हणून कळलं नव्हे इतले दिवस कोप जाल्ला पळय म्हणून केन्नाय बायले मनशाक केन्नाय तांकां अपमान करचें नजा. तांकां दिल्ले शब्द केन्नाय पालन करता. तांकां केन्नाय मिसकम्युनिकेट करचें नजा. असं सांगचें आसा पळय 2 उतर चड सांगूका पण उण सांगचें नजा. तांगेर सन्मान करता. गृहस्थ जीवनान तू पत्नी बायले मनशाल स्थान फार महत्वपूर्ण आसा. ती गृहिणी अर्धांगिनी 4 पुरुषार्था भितरी 2 पुरुषार्थ बायल करता म्हणून ती म्हणजे अर्धांगिनी. तिगेला कधी केन्नाय तिगेला अपमान करचें नसा. ती केन्नाय गृहीत धरचें नसा. डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड. ती केन्नाय तिका कम्युनिकेशन पूर्ण करता. तिगेले मना सन्मान करून तिका कसं सांगचें आसा तें पूर्ण सांगूका आणि त्या सांगिल्ल्या प्रमाणे करता वचूका. सांगची एक करची एक नाही आणि सांगची उण आणि करची चड नाही. कितें सांगिल्लें तितलें करता आणि सांगिल्लें तशी करता. तातूंत तूं केन्नाय फरक पडचो नसा. अशी आहे हेरा पंचमी महान उत्सव देवालो ऐश्वर्य संपन्न प्रेम आणि माधुर्य संपन्न प्रेम अशी पुरा ಒಟ್ಟು जाता जगन्नाथ. एक कडेनं ऐश्वर्य संपन्न मोगू एक कडेनं माधुर्य संपन्न मोगू. दोन्ही प्रकारचे
मोग देव एका जागेन तो अलग अलग म्हणजे विंगड विंगड टाइम मारी देव ते अनुभव करता असत. अशी जे जगन्नाथपुरी अद्भुत धाम असत. अद्भुत धाम म्हणल्यारी द्वारकेचे ऐश्वर संपन्न देव जगन्नाथपुरी येऊन राबला आणि मनान तो भाव कसं नसं वृंदावना विचार करून विप्रलंब भाव विरळ भावांतू वृंदावनांतू तो भाव असं वृंदावना उडगास काढणू राबच्या असं मनांतू वृंदावना विषयांतू विरळ असं भायरी 56 भोग खावच्या असं ऐश्वर संपन्न राबच्या असं बाह्य रूपानं ऐश्वर संपन्न अंतर रूपानं माधुर्य संपन्न अशी देवाल है विशिष्ट लीला त्यामुळे एकमेव स्थान जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय हो.